बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आख्खे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोले फळां दितले सोर रूख तांच्या उदार पोसणाक दिता. ओरोण्यान भुकेक सांपडलोले पोरजेक मान्ना दिवन पोसता. नव्या करारांत जेजू मनशाची तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरोना तसलें जेवण पोरजेक वांटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी धर्म प्रांतीक याज्ञिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. दर एक याज्ञीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या याज्ञिकांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचें मुन्यारीपण फळाबरीत जावंक म्हूण मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या पाद्र विगाराक फादर ऑर्लांडो मार्किसाक जो आपल्या शेळयांचो एक बरो गवळी कसो उमेदीन वावुरता, देवाचें उतर परगटून आमकां मार्गदर्शन दिता. संस्कार समारंभून आमकां कुरपेन भरता आनी आमची फिरगोज जिवान करूंक वावुरता. ताका आपलो गवळीक वावर करूंक बळ, कुरपा, बरी भलायकी आनी सगल्यांचो सहकार आदार मेळूंक म्हूण ह्या पवित्र मिसांतल्यान खतखत्यान देवा लागीं मागुया. आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. सोम्या जायते फावटी आमी जेवणा खाणाचो गरजे भायर इबाड केला. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. इस्रायलाच्या पुता धुवांची सगली उरपोंच
मोइजेजाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. क्रिस्ता सोबार फावटी आमकां रुचीचें जेवण खावण मेळूंक ना तेन्ना आमी गुणगुणल्या. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ताक काकूट कर. सासणाच्या जिविताक तोपता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. सौम्या जिविताच्या उंड्या परस सोरोन वेता तसल्या जेवणा खाणाक आमी उदीक हुस्को दवरला. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकूट कर. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. दिनवासण्याचे मीस भेटयला तिसऱ्या कारांनी ह्या वर्सा आमकां जायत्यो तिसऱ्यो पडल्यो आनी फुडल्या वर्सा पडच्यो म्हूण मागुया. देवाक दिनवासून मीस भेटयला ताणी. तशेंच जोकी फेर्नांदीस आयज ताचो वाडदीस, ताकाय बरी भलायकी देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज दोन प्रांतीक यादनिकांचो दीस, पास्टर्स डे आमी समोर उमता. तर खेरीत भाशेन सगळे फिरगोजेनी वावुरतेल्या यादनिकांचो उगडास करून
गवण्या खातीर मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवांची सगळी उरपूंच मोजिसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हणलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पोराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तुवें मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यो. हे सगळे उरपोंचे बुकेन मारून तुमी आमकां ह्या हरोण्यांत हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्पोरान मोजेसाक म्हणलें, स्वर्गार थान पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी सुमूत सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्पोरान मोजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, दर सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवें उडोवन आयलें आनी सगळे पेण्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेण्या भोंवती दव पडलो. दव उबोवन वेतोच अरोण्यांतले सगळे जमनीर कवळां भाशेन शिंके वयल्या दवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सोर्गींचो उंडो दिलो. सगळे म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थेक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कलीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक उंडो सर्गींचो दिलो. उंडो दिलो. तोरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सोर्गीची दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सोर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बलिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गीचो उंडो दिलो. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणांनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां.
आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मनशाच्या भावार्थ्या पोरी जियोनाकान. क्रिस्तांव विशयी अशें तुमी शिकूंक नान. कित्याक दुबावा विरें जेजू सोबें आसा तें सोद तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडळण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोडणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशांचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळे उबी रावया. Soy sorbes fora, soy, 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 soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. जो आमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजू तुय नासलो आनी ताचे शिसूय तुय नासले म्हूण लोकांक देखले तेन्ना तो लोक कोड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक काफारनामाक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवनाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान पूत देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलें कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली कुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी ओराण्यांत माना केलो, तांणी तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोजसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गांत देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या पावमणीनो एका गांवांत बोई काम जाली आनी सगल्यो इमारती कोसळून पडल्यो. तेन्ना खंय एक आवय आनी एक भुरगें पोंदाक शिरकोन उरली आनी एका दोलीन कशी उरली. तेन्ना तें भुरगें म्हणूंक लागलें, माय म्हाका भूक लागल्या. आनी भूक लागल्या म्हणिना फुडें आवयन खंय सांस पिलें कितें मेवता काय म्हणून हाताक आनी जामाची बाटली मेवली. तिणें त्या भुरग्याक जाम दिलें. तरी आसतना उपरांत मागीर थोड्या वेळान परतून ताका भूक लागली आनी दिवपाक कांय मेळना जालें. तेन्ना तिणें खंय ती बाटली फोडली आनी आपल्या हाताक घावो घातलो आनी आपल्या रोगतान ताका जेवूंक दिलें. प्रिदेच्या पावमणीनो मनशाक भूक लागता. मनशाक देवान जिवीत दिलां आनी जिवीत जिवंक आमकां तो जेवणूय दिता, ओरोय दिता. जसो आमी म्हणटा न्हू, आमच्या बापा सर्गेच्या दिसपोटो गिरास आमकां दी. दिसपोटें जेवण खाण ओरो आमी देवा लागीं मागता, आमकां दी म्हूण. होच देव आमकां जिवीत दिता आनी हें जिवीत जिवंक आमकां जेवणान दादोशी करता. आयची वाचपां आमी आयकल्या सगलीं असलेंच उदाहरण आमकां दिता. पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तका वेल्या वाचपान आमी पळयता इस्रायल पोरसां गुणगुणटा. ह्या ओरण्यांत आमकां कित्याक हाडल्या? जेवण ना, खाण ना, कांय ना. मोजेसाचेर आनी आरोणाचेर गुणगुणूंक लागता. आनी तेन्ना देव तांकां माना दिता आनी दादोशी करता. दिसाचे माना, रातचे क्वेल्स तांकां दिवन तांकां दादोशी करता. हो देवाचो हुस्को मनशां थंय आमी ओळखून घेता आनी आमकां दिश्टी पडटा. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण ती ओळखूंक पावूं. मोजेसान देवा लागीं मागलें आनी देवान तांकां माना दिलो आनी तांकां ह्या ओरोण्यांत जेवण दिलें, उंडो जालो. हो देवान स्वर्गांतान धाडलेलो उंडो माना हें कितें काय म्हूण तो लोक विचारता तेन्ना मोजेसान सांगलें, हो सर्गीचो उंडो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू कितलीं अजापां केलीं. गेल्या आयतारा 5,000 लोकांची भूक मारली, उंडे वाडयले, चडयले. पूण तरी आसतना हो लोक म्हणटा म्हजे सोदीक येता. कित्याक लागून? हांवें अजापां मिलाग्री केल्यो म्हूण न्हय, पूण जेवण खावन दादोशी जावं. पोटाची भूक मारूंक तो म्हजे सोदीक येता. आनी असल्या वेळार आमी पळयता जेजू तांकां म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांचे येतलो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना. म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जेजूच जाता आमचो जिविताचो उंडो. सर्गीचो उंडो बापान तुमकां दिल्लो, मोजेसान दिवंक ना आनी हांव तुमकां दिता तो जिविताचो उंडो. आनी हो जेजूय आमकां उगडास कोता, हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी तें तुमकां मेळ्ळेलें जाय. आनी हो जेजू तांकां हो सर्गीचो उंडो न्हय पूण आपलीच कूड आनी आपलेंच मांस रगत आमकां दिता. हे मिसाचे बलिदानांतल्यान हेंच आमचें जणेकल्या सोबें घडटा. हे मिसाची भेट जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचें जेवण. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयज एकठांय जाल्या. दर आयतारा आमी एकठांय जाता, दर मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता. तितलेय पावट
देव आमचें जेवण आनी खाण जाता. आपल्या पुताच्या कुडी रोगतान आमकां पोसता. जिनसां तरेची भूक आसा, जिनसां तरेचें जेवण आसा. जें जेवण कुडीची भूक मागता, पूण हें जेवण आत्म्याची भूक मागता. देखून त्रास घेतात जाल्यार संवसाराच्या जेवणा खातीर त्रास कोश्ट घेवं नाकात, पूण सर्गीच्या जेवणा खातीर त्रास कोश्ट घेयात. आनी आमी ह्याच जेवणांत वांटो घेवंक आयज हांगासर एकठांय जाल्या. तर जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. आनी होच जेजू आमकां दोन तरेचें जेवण ह्या मिसाचे भेटेन वाडटा. एके वाटेन देवाच्या उतराचें जेवण, आपल्या उतरांतल्यान तो आमकां दादोशी करता, आमच्या जिविताक नवी दिशा दिता. देखूनच देवाचें उतर आमी आयकून मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आयल्यान ह्या उतरां वरवीं आमची जण एकल्याची नोसोडणी जावंक, जण एकलो आमी पवित्र जावंक, जण एकलो आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक तो आमकां वाट दाखयता. आनी दुसरे सुवातेर ह्या जेवणांत बलिदानांत वांटो घेवन आमकां गोठाय मेळटा. आनी तोच जेजू आमकां सांगात करता. आनी जो कोण म्हाका शेवता तो म्हजे सोबे रावता आनी ताचे सोबे रावता. ताच्या संबंदान, ताच्या खोरारांत आमकां वांटो दिता, एक कोत्ता. तर आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागुया. देवान आमकां न्हूच जिवीत दिलां, पूण हें जिवीत जिवंक तो आमकां दिसा दिसपोटी आत्मीक जेवणांत आनी आत्मीक तरेन दादोशी करता. देखून देवाक दिनवासुया. तर हो उंडो आमकां खंय मेवतलो? हांगाच मिसाचे भेटेन आमी आमकां मेवता. जो आमारी वियांनी ह्या याज्ञिकाचो आमी उगडास करता, तो जावन आसा आस्कारी सगळ्या पाद्रींचो, अदीक करून पिरगोचेन वावुरतेल्या पाद्रींचो. तो म्हणो मिसा बेटे परस अदीक व्हडतें कांयच ना. आसलेलें जाल्यार देव आमकां तें चेरूल दिवपाचो. तो जो आमारी मिसाचे भेटे वयर अशें आमकां सांगून क्रिस्ती जिविताचो ओरोम आनी तेंगशी म्हूण मिसाची भेट आमकां उगडास करता. आनी हेच मिसांत वांटो घेवन, ह्या दोनूय जेवणांनी वांटो घेवन देवा ह्या जेवणाचो फोड आमकां मेळटलो जाल्यार मिसा भेटेन भावार्थान, भोक्तीपणान आनी कुरपेच्या जिवितान आमी वांटो घेवंक गरजेचें. तर आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयला, तर हेच मौन आमचें जावं दी. सोरोन येता तसलें न्हय, पूण सोरोना तसल्या खाणाचे वोत्रेक आमच्या काळजान वाडोवपाक म्हत्वाची. ह्या दिसांनी आमी लॉकडावनान आसा, तरी आसतना आमकां दिसता मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंकचो. ते टिवीचेर ऑनलायन पयल्यारूय आमकां आवडना, पूण दिसता आमी येवन मिसांत वांटो घेवं, देवाचें उतर आयकूंक, जेजूच्या जेवणांत दादोशी जावं. दोन प्रांतीक याज्ञिकांक भेटयलोलो ह्या आयतारा तांच्याय काळजांनी असले जळटे वोत्रेक आसूंक तांचे पासत मागुया. देखूनच याज्ञिकां खातीर मागता आसतना ह्या याज्ञिकांकूय जो आमारी वियांनी सांगतालो, तुजे मीस भेटयताय तेन्ना देवा पयले मीस, निमाणे मीस आनी एकूच मीस म्हूण तें भेटय. बरे भाशेन तयारी कर आनी ह्या मिसांत भाग घे. आनी हे भाशेन तो याज्ञिकांकूय कितें तरी शिकोवन दिता. मिसाचे भेटेचो मोग आनी मिसाची भेट मोगान समोरूंक तांकां शिकयता. जिविताचो उंडो आमकां मुणयारी याज्ञिकाच्या हातांतल्यान फावो जाता. आसिसाचो फ्रांसीस असो म्हणटालो, जो आमारी वियांनी म्हणटालो, म्हाका एक याज्ञीक आनी एक आंच बोडवो बरोबर भेटले जाल्यार हांव पयलो याज्ञिकाक नोमान करतलो. मुणयारी याज्ञीकपण देवाचें देणें. हेब्रेवांक बरयलोलें चीट आमकां सांगता ते भाशेन याज्ञीकपणाचो मान कोणेच आपणाक काशाक घेवंक जायना.
तो देवाक परसून येता. आयज आमी 2 प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधी खातीर भेटयलो आयतार पाळटा आसतना जिवीत दितलें जेवण खाण दिवंक आमचे यादनीक बारी वावुरतात. मदीं करून मिसाचे भेटेंतल्यान तांच्या हातांतल्यान आमकां जिविताचो उंडो मेळटा. यादनिका पासत देवाक दिनवासुया आनी तांच्या मुणयारपणान जाता ते भाशेन आमचे कुवेटी पोरमोणे सहभागिलीपणान आदार दिवया. जेन्ना आमी फिरगोज गवंडीक सभा कशी वावुरता न्हय यादनीक एकलो वावरिना मुणयारपण चलयता खरो पूण तुमच्या आदारान सहकारान सहभागिलीपणान तर हो आमचो सहभागिलीपण आदार सहकार आमी दिवंक गरज. दिसाय सुवातेर जिविताचो उंडो नसलेल्या जिविताक गोठाय जो मारी वियांनी म्हणो तुज्यान फकत संवसाराक भेटलेलो वो देवाक चिटकून रावलेलो जावं येता. जेजून अशें आमकां शिकवण दिल्या कोणाच्यानूच बरोबर दोगां दोनयांचे गुलाम जावन वचो कित्याक तो एकल्याक जळटलो दुसऱ्याचो मोग करतलो. ज्या मनशान जिविताचो उंडो शेवला तो नसलेल्या जिविताक वेंग मारता. तर हेच आमकां एमासाचे शीस जेजूच्या उंड्याचे मोडणेन वळखतात आनी ताच्या जिवितान तांकां एक नवी दिशा मेळटा. तेच भाशेन पातकी वोंडावण्यांक फाट मोडून आनी पवित्रतायेच्या मार्गार पावलां घालूंक आमकां जिविताचो उंडो गोठाय दिता. तर उंडो शेवता तितलेय पावटी आमचें जिवीत बरें जावंक नवें करूंक आमचो खोल निच्यो जावन दी. मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमच्या जण एकल्याचे जिविताची नवसोडणी जावंक मागुया. जो मारी वियानेक आमी फिरगोज गवण्याचो आस्कारी म्हूण पाचारता. मिसाचे भेटेची ताका खेरीत आपुरबाय आसली. ह्याच कारणा खातीर तो भावार्थ्यांक शिकोवन दिवन म्हणटा आमी पवित्र मिसाचे बलिदानाचे मोल जाणो जाल्यार अदीक उर्बेन आमी तातूंत वांटो घेतल्या असल्या. तर हेंच सांगली बागेवन सुजैवाजानूय जिविताच्या उंड्याक आस्काऱ्यान सुजैवाजान जिविताच्या उंड्याक पयलो वयलो जागो दिलो. पोदेर पर्यंत जावन हो बेस घेवन ताणें न्हयच ताका सादो उंडो दिलो पूण देवाचें उतर परगटून जेजू जिविताचो उंडो तांकां दिलो. तर आमच्याय जिवितांनी मिसाचे भेटेचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडोय आनी होच तो उंडो आमकां सदां काल दी. आमचे तान आनी भूक ह्या मिसाची भेटेची आमच्याय काळजांनी वाडोय म्हूण मागुया. आनी जाता तितले हे भेटेचो आमचोय मोग आमी दाखोवंक आनी आमच्याय हे भेटे वरवीं जण एकल्याच्या जिविताची नवसोडणी जावंक मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाक एकाच देवा सोबेक आमी जिवो करुया. सत मानता देवाक सर पविडार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो आंकवार मरयताय जल्मलो पंच काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्ताक चडलो तो मेलो आनी ताका निगली पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोल जालो. स्वर्गाक चडलो सौर पदवीदार ह्या बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय आत्म्याचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू आमकां मागूंक शिकयला आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी. न्हय संवसारी जेवणाक पूण सासणाचें जिवीत दितल्या जेवणाक आमी आशोवंक ओत्रेकूंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
मोइजेजाच्या आनी आरोनाच्या मध्यस्थीपणा खाल सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरचेची भूक निवारता. देवान खेरीत आपणे दिवन विचून काडलोले आमचे याज्ञीक संस्काराचे अर्थाबरीत समारंभे वरवीं पोरचेची तरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. खावन सरता तसल्या खाणा खातीर न्हय, पूण सोरना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. संवसारीक वस्तूंची आशा सोडून सोरनात तसले मूल्य आपल्या फुडारपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसोडणी करात. जिविताच्या उंडाच्या गोटायेन आमच्या आदल्या खोट्या वंडोवण्यांक पाट खोडून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी दोन प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विश्वासी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मागुया. आनी तेच परी आमच्या पाद्र विगाराक फादर ओलांडाक बरी जानवाय, कुडी ओतम्याची शांती, भलायकी आनी ताच्या वावराचेर शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बो मोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. हे बागीवन हांव आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान 4 आयतार ह्या मिसाचे बेटेची शिकोण आनी वळोवक आमकां दिता. ते उक्त्या मनान घेवंक आनी आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरपी. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गीत गावया C35.
म्हज्या बाबा म्हणिलो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन हे आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी तीन सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें चोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाची. आपले मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तो पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. वावळताचो गोठ पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मडांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा अकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजय बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी म्हूण दिसा दिसपटी बापा लागीं आमी मागता आनी होच बाप नुयस आमकां दिसा दिसपटो ग्रास पोणेमिसाचे भेटेंतल्यान आमचें जेवण आनी खाण जाता आपल्याच पुताच्या मासा रोगतान आमकां दादोशी करता. ह्या ताच्या व्हडत्या देण्या पासत हे भेटे खातीर आमी ह्या जेवणा खातीर देवाच्या भुरग्यांच्या बापाक दिनवासुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Amen.
असतो जेजू जिविताचो उंडो सुबामपणी जिवीत दिवंक आनी सासणाचें जिवीत दिवंक आपल्या जेवणांत तो आमकां दादोशी करता. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याक म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळून दिली. क्रिस्पसाच्या वेळार गीत गावया D23. म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोरसोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Tuka kau au deta
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सोर्गेच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिमान आनी गोठायेन भरल्याय. सोर्गेचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमची गोड फिरगो सभा आसतली, मीस जाल्या उपरांत जमात आसतली. तशेंच उपरांत मागीर फाब्रिकाची थोडोच वेळ गोडीक सभेची मिटींग जातली अर्द्या वर. मागीर फाब्रिकाची मिटींग आसतली आनी मागीर संदेशकारांची मिटींग. आमची दोतोन सुरवात दिवंक आनी दोतोनीचे जमे करूंक संदेशकारां सगळे आमी आयज एकठांय जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया F6 देवाक दिनवास.